मडगांव वेस्टर्न बायपासा आड साश्टीकार पेटल्यात. तांकां आक्षीकार आनी काणकोणकारांनी तेंको दिला. वेस्टर्न बायपासाचो परिणाम जावपी दक्षिण गोंयचे चडशे गांवांक सरकाराचो हायवे बायपास प्रकल्प कोत्र गेला. सरकार लोकांचे बरे वायटाचो विचार करिनासतना शेतां भाटां काबार करूंक उठला. लोकांक विस्वासांत घेनासतना कामां चल्ल्या म्हूण साश्टीकार बोवाळ मारतात. ट्रक माती हाण न्हंयतूं घाली आमगेले थंय, जी न्हंय पुर्वापारसान आहा गालजीबाग न्हंय, जी पैंगीणसान येवन दर्या मेळटा तीच अर्दी पुरवून उडयल्या. आतां येत्या पावसा सुद्दां उदक वयल्यान जें गांवच्यान येतलें लोलयेसान तें दर्या वचपाक आडखळ जातली आनी आमगे गांव बुडपाक शकता. पूण गव्हर्मेंटान तें कांयच पळोवन गेल्लें ना. लास्ट इयर जस्ट बिफोर मान्सून आमी थिंगा आड आयन ते शेवाळे बी तेंगे आड आयन आमी बंद केल्लें. सो हें सालपें थोडें दिस इज वर्ल्ड फेमस आनी गोवा फेमस, इंडिया फेमस. हें तूं मात पुरयताय, हें सालपें थोडें पुरयताय. ही शेतां आहाय ती सोल तुम पुरयताय आनी तुमकां रस्तो मेळना. हो तर येदो व्हडलो रस्तो तर आयलो, आमचो गांव काबार जातलो. आमकां क्रॉस सुद्दां करपाक मेळपाना, आमची शेतां रोवपाक मेळपाना, आमचें तोळें पेटेर जातलें. हांगा 60 मिटर रस्तो बांदता आनी 60 मिटरा नॅशनल हायवे ऑफ सेटबॅक लायलें जाल्यार 100 मिटर वतलें आनी कोणाक घर बांदपाक मेळपाना, कोणाक बिल्डींग बांदूंक मेळपाना आनी कांय लोकांगे घरां सगळीं वतलीं हांगची. आनी हांगा फ्लडिंग जातलें आनी जायत जावपा आहा. नावेलकारांनी हांगा उरपाना. आनी कितें करता जाल्यार गव्हर्मेंट रोखडो आडोवपाक येता की ती टोटल इलिगली बांदता म्हणून. आनी तुमी येदो व्हडलो हायवे करतात, गांवच्या लोकांक विश्वासान घेनात, फूल टोटल इलिगली. आनी तुमी गव्हर्मेंट म्हणटात आमची बरें क्लियर गव्हर्मेंट म्हणून, तर लोकांक तुमी अशी तासान कित्याक घालतात? गोंयान एकूच प्लेस आसा जी कणगां रोयता, सगल्यो भाजयो थंय जाता. आनी ते जाग्यार जे हे करता पळय सगळे माती घालून, फुडाराक कितें करपाचें आमी? खंयच्यान भाजी हाडपाची? कोणे हाडपाची? हे मिनिस्टर आमी निवडून आतां हाडलेले आसात, तेंच्यांनी कितें करपाक जाय? लोकांचे आयकोपाक जाय न्हू, तेंचे बिल्डरांचे. आतां तेमी सकाळीं 2-3 बसो जीप पुलीस धाडले, मागीर तेमी 25-30 मोटरसायकल येयल्यो, जीपे येयल्यो. म्हणजे हांगा भिवपाक आमी गोंयकार कांकणांक आयले नायलकारांनी बोकून आमी कांकणांक हें केलें. आमकां तर जाता, आमकां फोर्सा, आमी झगडी करतले. कोणतालो रोड सारको कितकोन दाखोवपाक जाय तेजो आमकां रोड जावं नाका न्हू, पण प्रोपर वे जो ब्रिज जाय कितें आतां एके घर वयता तेगे थिंग बाडा हें नासिना कोणाल ना वयले तो इंजिनियर गुडायता सगळ्यांक. सो हेज मुखार तर कितें जायत तेजेर बी आंदोलन करून पटलेंच. एनी कॉस्ट आमी हें चोरी पारेकारान तर हें सेटलमेंट कोना जाल्यार मुखार नेक्स्ट स्टेप आमी घेतले. कित्याक आतां आमी चोय गोंयकारपण विजय हाडलो, विजय गोंयकारपण पारेकारा बरें गेलो. आतां गोंयकारपण ही आहा, हांवें गोंयकार राखोवपा जेवपा जालो मरे ते बिंगा काल मुल्ल माल तेका. विजय मॅसेज धाडली, विजय बाबू आज तूं गोंयकार सांबाळ न्हू गोंयकारपण. आतां ही विजय बाबू एकलो मिनिस्टर ना मरे, एकलो MLA आमी गांवचे लोक झगडे कोते आमगे MLA ना आज हिंगा. आयज तो येवपा जालो, आज फोन मारिताय तेका कळपा जाय. आयकोना जाल्यार मागीर गव्हर्मेंटाक घेवन येवन ती लाठी चार्ज करपाक आमी पळयता. लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब जावच्या आदीं ते 100 पुलीस हाडून दवरता, मनीस आसता 50. पूण हे फावटी आमी रावपाचें ना. हे फावटी ते बंद कर, नाजाल्यार आमचो जीव काबार कर. आमी आतां मरपाक तयार आहा. सोन सड्यावेलो कब्रस्तानाचो वास सुटपाची चिन्नां दिसनात. कब्रस्ताना खातीर मार्किंग करूंक आयिल्ल्या अधिकाऱ्याकडेन लोकांनी वाद घालो. क्रिस्तांवांच्या शिमित्री कडेन कशेंच कब्रस्तान येवंक दिवचें ना म्हूण तांकां शिटकावणी दिली. आमदार आलेक्सूय थंय पावलो. हाचेर आपूण फातोर्डे आनी मडगांवच्या आमदार तशेंच सरकारा कडेन उलयता म्हूण आलेक्स सांगता. Demarking in your area, this was no issue. But you went into the cemetery and put up marking there. You said it's a trespass. It is a reference point they have taken. No reference point. What is the permission or whose permission? How did you enter? Who entered in the other property? How did you enter the cemetery? Huh? You have any letter? You have the listing? I'm not acknowledgement. We are not receiving any notice. एक कब्रस्तान काय लागेगा? एक इल्ल पुश करपास पेपर नाही तेंगा. तेंचे आमी निश्चय मारताय सगळं आख्खो लोक हिंगा बोर्डार आया कुर्तरे मायना सगळे लोक आख्खोय. आनी आमकां कांय नाका तेंगे मुस्लिमांक गेले. आनी हे काब्रास्तान म्हणटा तें नांव बिश्टे हे व्हडलें तें मजीद येता आख्खे गोंयचे जे सेंटर हिंगा आश्रम तेंगेले प्रे आल्ला बाला सगळें करपाचें. आख्खो आमगे सुसेक आख्खो पेडा करपाचो गोंयचो.
त्या प्रुफाचेर आमी सगळ्यांनी एकठांय केलो कडेन देर इज समथींग फिशी गोईंग ऑन ओवर हियर समजा यू टर्न्स वी डोंट नॉट दॅट वन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आमी नीज गोंयकार आमी पिसफूल पिपल आमची सिमोतरान लोक मल्लो कडेन आहाय ते आवाजान ते हें उरपा नजो फाल्यां तुगेलें बी हें फेस्टिवल आसतलें आमचें बी फेस्टिवल आसतलें आनी त्या फेस्टिवलाचेर मागीर कम्युनल फायट जातलें मागीर हे आमची सिमोतर येदीशी आहा आनी लोक थोडेशे येताय पूण तेमगे येतले तो सेंटर जाता हिंगा जेन्ना सेंटर विल बिकम देर विल बी लॉट्स ऑफ पीपल. अलेक्स हो विशय सरकारा कडेन व्हरपाचो आसा. We have to see whether some solution can be arrived at with the government. I will discuss with the government also to see some solution can be arrived. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय. राय सांते मळार पोरण्यो कन्स्ट्रक्शन प्लेटी चोरपी एका ड्रायव्हराक पुलिसांनी धरलो. बाकीचे बरोबरचे तीग पळे. चोराक लोकांनी धरून दिलो. 2 सायकल रिक्षाय जप्त केल्यात. चोरीची खबर कळटनाच लोकांनी ट्रक आडावन पंक्चर केलो आनी पुलिसांक आपोवन हाडले. मायणा पुलीस चौकशी करतात. सांतमळ राया पोन्ने कन्स्ट्रक्शन प्लेटी चोरतना रायच्या लोकांनी एका ड्रायव्हराक धरून दिलो. अरे दोन हांव कामां वयतालो कामां वयता दोना एकलो धांवता चोर 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 म्हणून तेच्या वेळी हांव धांवलो चोयल्या सायकल रिक्षा घेवन वयताय ते कोणाय गुड्डास बन्नेकार म्हणटा गेल्यो प्लेट्यो ते गिरोवन बंद आहा तितून स्क्रॅप जालो ते प्लेट चोरून चोरून वताले त्यो हांवें प्लेट धरल्यो आनी ते सायकली धरल्यो आडायल्यो म्हणटरी हे गाडयेन ते लोड कोत्ताय आनी वताय हांवें ती गाडी केली पंचार करून दवरली पंचार केलो आसतना पासून तो ड्रायव्हर की गाडी घेवन वयता मागीर ताका दवरलो हांवें हाडायलो आनी तितून तीग जाण आसले तेणी धांव मारलो आतां ड्रायव्हर मेळ्ळा आनी तो ओनर आहा तो येयला तो पुलीस स्टेशनाक गेला कंप्लेन करून आनी वाळपयते आतां खंय अड्ड्या. ह्यो प्लेटी 70 व्हरून विकता आसुये म्हूण लोकांक दुबाव. स्क्रॅपवाले खंय हाताक मेळटा ते नाच करतात. हे फर्स्ट टायम आतां तिसरी पार्ट तांकां दवरले तिसरी पार्ट थर्ड टायम ते हांदार मारताय सामान वताय हे चिजे कोण काडटाय दोत्ताय आनी सगळे टेम्पो येता तेगेलो वता कोणी जाता पुलीस कंप्लेन केले कितें केले कोण हांव वर घेयना हे थर्ड टायम दवरलो हांवें थर्ड टायम किती वताले ते लोकड वताय आतां तेगे व्हडली घेर हे आहा कितें गिरोण आहा व्हडली सगळी सामान वयन हायले सगळे वयले लास्ट टायम येद व्हडले एक व्हील आहलोले मोकळे आमी मुगे आनी मारा आहा तेका उगोलूंक जायना आहलो हांव ते भायल्यान कितें कोण वयले ते इतू व्हडले हे सामान नाच कोत्ताय कोण ना आय दोत्ताय पुलीस हाडले सोडटाय काय ना कोण जाता कोण ना पुलिसीन दवरले तेंका पुलिसीन दवरले चोया कितू दीस दोत्ताय ते ताका दोत्ताय कितें कोत्ताय ते चोया आतां. लोकांनी आयतो धरून दिल्ल्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी अटक केलो. बाकीचे बरोबरचे 3 जाण पळळे. तांचो अजून पत्तो ना. मायणा पुलीस चौकशी करतात. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. ओसय ओसयचो गजर पेडण्यां घुमलो. ढोल ताशांच्या ताल्ल्यार पेडणेकार नाचलो. रोमटा मेळ घोडेमोडणी चित्ररथांच्या मिरवणुकीन पेडणे शिगमोमे जाले. एक्ट्रेस किम शर्मा ही शिगम्याची अट्रॅक्शन. बरोबर पेडणेचो आमदार टुरिझम मिनिस्टर बाबू आजगावकर आशिल्लो. आम्ही आभारी आहोत. आम्ही आभारी आहोत. आम्ही आभारी आहोत. आम्ही आभारी आहोत. करने का अंजाम पूरे वानर
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटूय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.